दिवचले पोलिसांनी आमोण्या जाल्ल्या सुरी हल्लो प्रकरणात एकल्याक अटक केल्या। आरोपी कृष्णा यादवान सोऱ्याच्या गुळेत प्रेम शंकर रामाक सुरो तोपलो। तांच्या मदीं खंय शाब्दीक वाद जाल्लो। हल्ल्यात प्रेम शंकर जखमी। नमस्कार। काल राती डिचोली पोलिसांनी आमोणा हांगासर एक बिगर गोमंतकीय लेबराक अरेस्ट केल्या। त्याचं कारण म्हणजे की ताणें चाकू हल्लो करून एका दुसऱ्या बिगर गोमंतकीय लेबराक मारपाचो प्रयत्न केला आणि त्या हेतून तो सध्या वाटावलेला। ह्या गजाली लागून सध्या डिचोली पोलिसांनी ताका 3 दिसांचे रिमांडार दवरलेला। मेळता ती सविस्तर म्हायती अशी की प्रेम शंकर राम हो 32 वर्साचो जो आमोणा हांगासर एका रेंटा रुमार रावतालो आणि त्या रेंटा रुमाक तो रातच्या टायमाचेर जेल्या उपरांत भायर भोंवपाक येता। शेजारी तेच्या रावतालो तो कृष्ण यादव 45 वर्साचो बिगर गोमंतकीय लेबर हो त्यांच्या दोगांच्या भितर तोंडात शाब्दीक चकमकी जाली आणि त्या शाब्दीक चकमकीच्या उपरांत त्याच्यांनी कृष्ण यादव जो आहा तो आपल्या घरान जे जेवणाक वापरता चाकू हा ते चाकू घेवन येवन ताबडतोब प्रेम राम हेचेर हल्लो केला। सविस्तर गजाली लागून आनी एक्झॅक्टली कारणाक लागून सध्या डिचोलचे PI जे आहा विजय राणे यांच्या निरीक्षणा सकयल ही आता केस स्टडी जावपाची हा स्टुडंटा खातीर सतत काम